हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. ऐकपडतो माताजी. वही माता जी. हरे कृष्ण. अंग उपस्थित असले सकड वैष्णव बंधुक मिगेले सादर प्रणाम आणि हृतपूर्वक स्वागत करता. तशीच प्रथम धावनो देवोत्तम परमपुरुषाले चरणाक हांव वंदन करता. आणि मिगेले दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हंगेल पूरा चरणाक वंदन कोर्नु हांव सकडालागी तुमगेलागी ತಂಗೆಲಾಗಿ आशीर्वाद निमगिता. म्हाका दिल्लेली सेवा करूंक हांव प्रयत्न करता आसा. कितली करतली म्हण म्हाका गोतना. तुमी सकडी म्हाका मस्त एनकरेज करता आसाची म्हण म्हाका गोत आसा. हरे कृष्णा. आता सूर्यकाम एक सनाची हरिगुरु वंदन करता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण माताजी. आता आम्ही म्हाका दिल्लेले टॉपिक तुमगेल मुखार प्रस्तुत करूक प्रारंभ करता. हरे कृष्णा. आयचे टॉपिक माताजीन म्हणल्या म्हणके व्हॉट इज प्रूफ. लास्ट सेशनातू आम्ही माताजिल्ले मुखारविंदा दुखून ऐकलेली असताची ज्ञान प्राप्ती करूक दोन नमुन्याचे मार्ग आसा. आरोह पंथ आणि अवरोह पंथ म्हणून. आरोह पंथ म्हळ्यार स्वयं प्रयत्नान आम्ही ज्ञान प्राप्ती करचे. हे अंत मस्त दोष आसा. हे संपूर्ण ज्ञान नाही म्हणून माताजीन आमकां सांगून दिलेलें आसा. तशीच अवरोह पंथ आमी तरी आम्ही एक परंपरे दुखून येयले गुरुल मुखांतर ज्ञान प्राप्ती करून घेवचे. हे संपूर्ण ज्ञान हंतू दोष ना म्हणून माताजीन सांगिल्लें आसा. तशीच साध्यता आसा म्हणून माताजीन सांगिल्लें आसा. जाल्यार हे इतली सुलभ आसा. परंपरे दुखून येयले गुरु लागी आमी ज्ञान घेवीत हे म्हणून सांगल्यार हे वय सामान्य जन ओपूच्या सकट सांगतना तांणी कोणी ताका मस्त सकडी प्रश्न घालताची ऐकूच्या तयार नाची. अशे सकडी म्हणून प्रूफ कसले साक्षी कसले ज्ञान प्राप्ती कशी कोरीत म्हणून भगवद्गीतेंतू आमकां सांगिल्लें आसा. गुरुल मुखांतर ज्ञान प्राप्ती म्हळ्यार तद्विद्य प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया. आम्ही योग्य गुरुले आश्रय घेवन तांगेलागी तांगेल सेवा करून आमगेल मनांतुले संशय कसले निवारण करचे खातीर तांकां प्रश्न घालून आम्ही ज्ञान संपादन करूक ज्ञान प्राप्ती करून घेवच्याक आम्ही प्रयत्न करूक. तशी प्रश्न निमगेल निमित्तच ज्ञान प्राप्ती जावची आसा म्हणून एक अंतुलेख आम्ही शिकूं येता. प्रति एक लेक्चर जातना एंडाक 10 मिनिट कसले प्रश्न असल्यार निमगेयाची तुमकां कसले संशय असल्यार निमगेयाची म्हणून आमकां स्पीकर जावन येयले वरिश्ठ भक्त आमकां केन्ना सांगताचे. एक दोनी प्रश्न निमगेल्यार ताका येयले उत्तरा निमित्त आन्सरा निमित्त थंय उपस्थित आशिल्ले पुरो जनांक ताजे बेनिफीट मेळटा. तशी
आता अर्जुनान कृष्णा लागी प्रश्न पुरा निमगेले ताका युद्ध भूमी भितरी भंय केले तो कसं करचे म्हणून ताका गोत नासली तवळी तो कृष्णाक प्रश्न घालता. भगवद्गीता म्हळ्यार फुल्ल प्रश्न आनी उत्तराचे एक बूक. तशे ताण ते प्रश्न निमगेले निमित्त आमकां इतली लायक गीत मेळलेलें आसा न्ही. आता कितले जाण देवस म्हणून नमगुच्याक तयार आसाची म्हणलेले एक प्रश्न. हे प्रश्न निमगितना प्रामाणीक जावन आमकां जवाब दितली मस्त जाण उणे देवाक नमगताची म्हणून म्हणटाची जाल्यार अर्द मना भितर तांकां दिसता देवस्वय देवस्वय अशें. जाल्यार तांणी देवाक वय म्हूण म्हणटाची देवस्थानां वताची केलो व्रत पुजा हे सगळें करताचे. इत्या म्हळ्यार इत्या चान्स घेवचे पक्कने आस्त जाल्यार आमगेले कसं सोडचें आसा हे अशी आलोचना करून देवाक पांय पडटली देवस्थानां वतले मस्त जाण आसा. आनी हे भौतीक प्रपंचा भितरी मस्त जाणाक डिझायर्स आसा कितले असल्यार पावना तें जावका हें जावका हें जावका तें जावका तें पुरे जावका जावका म्हणून निमगूच कोणा लागीं ताका एक तांकां देवस्थानांतलो देव जावका. तशी तांणी देवाक एप्रोच करताची देवस्थानां वताची पांय पडताची. एक 100 रुपये डब्बी घाले जाल्यार एक 10,000 की 1,00,000 की मागणी करताची देवा लागीं. तसलेच जाण आतां जगत्यार भोर नासाची. मागीर केलो कडेन घरकडे तांगेली मालगडी सांगता तांकां देवाले पुरा करत आसताचे मालगडी त्या पळयतना चिकीचे प्रेशरार येवन देवाक दमगतले जाणय आसाचे. ಕೆಲವು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ भितरी देवाले देवाक फॉलो करतली देवास म्हूण दमगतली पुरा आसाची. तांगेले एदूर हांकांय चिकीची हें जाता दाक्षिणावन तांणी वय आसा पुरो देव म्हणून तांणी एक नमगुच्याक प्रारंभ करताचे. आतां आमी आमगेल्या आयच्या टॉपिकाक येवया. What is the proof? Does God really exist? देव आसता जाल्यार आमकां इत्याक दिसना हे जगत्यांत इतले पुरा कश्ट कसल्याक आमी कश्ट भोगले देव कसल्याक सहन करता पळयता म्हणून हे सगळे प्रश्न निमगुचे नास्तीक जाणां खातीर प्रूफ दाखोवचे. हंगेल वादाक तर्काक उत्तर दिवचे जायना जाल्यार जायनातील जाण तांकां तांणी सांगिल्लेच वय म्हूण लेखताचे. हांगा प्रभुपाद सांगताचे की ಕೆಲವು जन देवस म्हूण नमगताचे ಕೆಲವು जन नमगनाचे अशें म्हूण. जाल्यार नास्तिकांगेले तर्कान हे जगत्यांत आशिल्ल्या जनांनी पुरा जनांनी देव नाकी आसकी म्हणून देवालेक ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ म्हळ्यार देव आस म्हणून एक गट्टी मन करूक धैर्य नासतिले मन नासतिले नास्तिकांगेले मागशी वचना तशें. आमी तांकां एक तिಳುವಳಿಕೆ तसले जनाक तिಳುವಳಿಕೆ दिवचे खातीर तांकां प्रूफ दिवका म्हणून प्रभुपाद सांगताचे. एक सायंटिफीक प्रूफ दिवका विथ लॉजीक आनी वी नीड टू अंडरस्टँड डज गॉड एक्झिस्ट. वॉट इज द प्रूफ? तपास कसले ते प्रूफ म्हणून आमी पळय मुखार सुनच्या हे इतली व्हड सृश्टी केलेले आसा विश्वाचे हें केल्लेले कोणें? परमात्मान. सर्व कारणाक कारण जावन आशिल्ले परमात्मान ईश्वर परम कृष्ण म्हणून ब्रह्मसंहितांत सांगिल्लें आसा. सर्व कारण कारण म्हणून ब्रह्मान सांगिल्लें आसा. तशी
त्या देवानं केलेलं सृष्टी. आता ही देवा विषय आम्ही तरी आम्ही ऐकूचे आणि आम्ही समजून घेवचे, हें पूर आमगेले इंटरेस्ट हेंच देव आसा म्हणून साक्षी म्हणून श्रील प्रभुपाद सांगताचे. ताणें सांगताची देवाक सगळी सुद्दिताची जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जनाक देव आसा म्हणून नमगिताची, ಕೆಲವು जनाक देव ना म्हणून लेखताची. आता आमगेले जीवन आमी तरी व्हॉट इज द रियल हॅपीनेस म्हणून एक टॉपिक येयले. जीवन आमी तरी संतोष जावन आसूं का जाल्यार देवाले भक्ती सेवे भितर मात्र आमी संतोष भोगूयत. म्हळ्यार आमगेले आत्माक संतोष जाता. आमगेले संतोष कसले येना. आमी संतोष खंयचे खंयच्यार सुद्दितात म्हळ्यार आमगेले रिलेटिव्स आले, आमगेले घरां आशिल्ले बामणू बायल चेडूं बाळ आनी आमगेले आशिल्ले दुड्डू आस्ती हें पूर क्षणीक आज आसा फाय ना. असल विशय पुरा आमी हॅपीनेस सोदल्यार आमकां मेळटवे. तेन्ना केन्ना मेळटा आमकां देवाले भक्ती सेवे केल्यार, देवाले आमी स्पिरिच्युअलिटी भितर गेल्यार, कृष्ण प्रज्ञे भितर आयल्यार मात्र आमी हें संतोष भोगूंक साध्य आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. आता कृष्ण 9व्या चॅप्टरा भितर म्हणटास, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्. अजर हे ज्ञान राजविद्ये अत्यंत रहस्य दावन आसा, मस्त पवित्र दावन आसा आणि आत्मसाक्षात्काराचे ज्ञानदान आसा आणि अत्यंत सुखमय दावन आसा म्हणून कृष्ण सांगता. आणि मुखार सांगता, भक्त्या त्वनन्यया शक्यय अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. अर्जुना, भक्ती सेवेन मात्र म्हाका हांव कोण म्हूण तुमकां समजून घेवच्याक साध्य आसा, म्हाका पळोवच्याक साध्य आसा. तेन्ना मात्र तुवें म्हाका मिगील ज्ञान घेवीत. कृष्ण ज्ञान म्हळ्यार कसलें? कृष्णा लोटू आमकां कसलें अटॅचमेंट आसा, कृष्णाक आनी आमकां कसो संबंध आसा हें आमी समजून घेवचें. हेंच कृष्ण ज्ञान. जीवेर स्वरूप हे कृष्ण दास. आमी कृष्णा दास, दासानुदास जाल्यार मात्र आमी कृष्णाक खूश कोरीत. आनी हेंच एक इम्पॉर्टंट प्रूफ आसा गॉड एक्झिस्टिंग भितर. आनी देवाक पळय दाखय दाखय म्हणून म्हणलेल्यांक देवाक पळोवचें शक्य आसवे. आमकां आमगेल्या दोळ्यान एक काळखा भितर आमगेले हात पळोवच्याक आमकां हात दिसना. तशें आसतना आमी देवाक पळोवचें आमगेले दृश्टीक साध्य आसवे. ताका खंडीत एक स्पिरिच्युअल विजन जावका आमकां. अर्जुनाक आनी संजयाक कृष्णान तागेले विश्वरूप पळोवच्याक दिव्य दृश्टी दिल्लेली आसा. ताजेनच तांणी देवाक पळयलें आसा. आनी गीते भितरी देवाले अस्तित्वा ಬಗ್ಗೆ मस्त सांगिल्लें आसा. गीतेंतू भागवतमांतू पुरा परमात्मा सांगता, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. 4 अध्याया भितरी देवान सांगिल्लें आसा, हांव सर्वस्य हांवची. म्हाका तुमी भजन कोरका, म्हगेले म्हाका सरेंडर जावका, म्हाका शरण येवका तुमी अशें म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. आनी ईशोपनिशदां सांगला, ईशावास्यमिदं सर्वं, हे जगत्य म्हगेले निवास स्थान म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. आनी ताणें आमकां म्हूण कसो दिला
ते आम्ही स्वीकार करू प्रितीन स्वीकार करू का आणि विंगडाल विषय आम्ही तरी आम्ही एकदां असूये पावचे नज तेन्ना सगळीची आमगेले जगत्य ಏನ್ ದತ್ತ ಸಲೆ ಶಾಂತಿ ದತ್ತ ಶಾಂತಿ ಎತ್ತ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ದವಕದಲ್ಲರಿ आमगेले मन अशी असू का. हरे कृष्णा. तदनंतर आता बरेच आम्ही प्रूव्ह कोर का जाल्यारी कोणाक प्रूव्ह कोर का हे प्रूव्ह करतना समजून घेवचे योगीत आशिल्ल्यांक आम्ही सांगू येता. स्पिरिच्युअलिटी ಗೊತ್ತು आशिल्ल्यांक मात्र आम्ही सांगील कसले एक अर्थ जाता ना म्हण जाल्यार तांकां अर्थ जायना. तशें अर्थ सांगून आम्ही कसले प्रयोजन ना. मॅथ्स ಗೊತ್ತು आशिल्ल्यांक मात्र आम्ही प्रश्न गेल्यार कळटा ना म्हण जाल्यार ते आमकां कळना. आणि आम्ही देवाक नमगना देवा पळयना अशें पुरो म्हणटात न्हय. देवाक पळयल्यार मात्र नमगत म्हणलेले नास्तिकांक नास्तिकाल विशयांत आयल्यार आम्ही पळयनातील जगत्यांतू कितले की विशय आसा. आमगेले आज्जो पिज्जो पुरो आम्ही पळयनी नासल्यार आमगेले अण्णान अम्मान सांगल्यार आम्ही वय म्हणून ते समजून घेताची आणि त्या विशया भितर आम्ही आयकुजाक इंट्रस्ट दाखयताचे. तशीच आम्ही एक फ्लायटार प्रयाण करतना ताजे पायलट कोण म्हणून गुतना आमकां जाल्यार आमकां तागेले वयरी विश्वास आसा की तो आमकां आमगेले डेस्टिनेशना वचून पावयता आमकां करेक्ट टायमार अशें म्हणून. तशी तागेले वयर आमी विश्वास करताची देवाल वयर आमकां विश्वास ना म्हळ्यार ते तसले नास्तिकांगेले आमी सहवास करूंक नज. आतां आमकां आमगेले भौतीक प्रपंचा भितरी मस्त भंय आसा. आत्ता एक क्षणा भितरी कसले समज म्हण लेखूं ना. अनेक क्षणा भितरी आमकां कसलेय जावचें साध्य आसा. कसले आमगेले कंट्रोलार ना. ते पुरा देवाल कंट्रोल आसा आनी देवानच ते समकोवन दिवका. त्या पॉयंट येतना ज्यान देवाक नमगताची. तशीच कृष्णाले आमी आतां देवाक प्रितीन शरण जावका तागेले भक्ताल सेवा कोरका देवाले अस्तित्व आमी लायकून लॉजिकली सायंटिफिकली जनाक ತಿಳಿಸುತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಆಸ. ತದ್ ಮಾತ್ರ हे जनाक कळतले. आता आमगेले संस्कृता भितरी प्रूफ म्हळ्यार प्रमाण म्हणटाचे. प्रमाण वेदा भितरी 3 नमुने प्रमाण सांगला की प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आणि शब्द प्रमाण म्हणून. प्रत्यक्ष प्रमाण म्हळ्यार दोळ्यान पळयले नमगुचे. अनुमान प्रमाण म्हळ्यार अनुमान दाखोवचे म्हळ्यार डावटार वय म्हणचे. तशीच शब्द प्रमाण म्हळ्यार शास्त्रा भितर बरयले आयकून आमी वय म्हण लेखचे. हे 3 वेदा भितर आयिल्ले देव आसा म्हण दाखोवच्याक 3 प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आणि शब्द प्रमाण. हे 3 प्रमाणा विशय आणि मुखावेले सेशना भितरी येवचे स्पीकर्स आमगेले वरिष्ठ भक्त आमकां समजायतलींची. हांव हांगाच मुगेले उतराक विराम दिता. कसले मस्त चूक जावन आसा पुरो माफ कराची. आणि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम. हरे कृष्णा. म्हाका अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणीक मस्त मस्त धन्यवाद.
जशींची इजबीस मुरलीधर चरण प्रभूजीले चरणाक वंदन करता आनी हांव तांणी लेखिल्लें तितलें कसं सांगनी अशा पुरो. हरे कृष्णा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण माताजी.